गाता स्तुती म्हणवल्लस जीवनात तुझ्या सर्गीच्या जीवनात तुझ्या सोमिये उर्बीना मी आयल्या भक्ती मोगान तुका आम्ही हसिता काळजान मनान एकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता. या मिसची तेसावा एप्री आसात 75 वर्सांच्या जल्माच्या कदेर अर्गामी स्थितात कॉलेज डिसोजा फ्रँकी मस्कर्नेस अर्गामी स्थितात रीटा वास अर्गामी स्थितात पमला जेकब तुझ्या इराद्या खातीर विसा मेळच्या खातीर मागोंक सांगला. आज आसरेच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या डेनिस थॉमस डिसोजा बाजपे तशेंच बेबी एलेनोर डिसोजाच्या जल्मदिसाच्या संदर्भार ताच्या कुटुंबाच्यांनी जवान दिला. या दानीचो आमी उपकार बावडता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्रतेंत पवते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदरा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आणि बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकार मरी सगळ्या आदिदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकळूत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. मोगळा बापा आमी तुका उलो मारताव. आमची मागणी दयेन आयकोन घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. या आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचेर झूज करूंक फिलिस्ती एकठांय जाले. इस्रायेले तांचे कडेन झुजूंक भायर सरले आनी तांणी एबेनेजेरा लागीं आपल्यो तांबू मारल्यो. फिलिस्तियांनी आफेकांत आपल्यो तांबू मारल्यो. फिलिस्तियांनी इस्रायेलींच्या विरोध आपली फौज मांडली.
कठीण झूज चल्ले आणि फिलिस्तियांनी इस्रायलितांचे जैत वेले. तांचे फौजेचे 4000 सैनिक सुसा मैदानार मरण पडले. सैन शबिराक परतले तेन्ना इस्रायलाच्या मालगड्यांनी म्हणले, फिलिस्तियांनी आज आमचे जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कित्याक निर्मेले? शिलोतावन सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट हाडुया. दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारूंक तो आमचे मदें येवं. देखून लोकान शिलोक धाडले आनी थंयतावन केरुबांचेर बसलेल्या दळबारांच्या सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट हाडली. एलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनेहास देवाचे सल्ल्यापेटे सवे आयले. सल्ल्यापेट शिबिराक पावतच इस्रायलितांनी इतली व्हड बोबाट मारली की पृथ्वी गाजली. फिलिस्तियांनी बोबाटेचो आवाज आयकून म्हळे, हेब्रेवांच्या शिबिरांतले हे व्हड बोबाटेचो मतलब कितें? सर्वेस्पराची सल्ल्यापेट शिबिराक पावल्या म्हूण आयकतच फिलिस्तियांक बे दिसले. ताणें म्हणलें, देव तांच्या शिबिराक आयला. हाय कटा आमचे. हाचे आदीं अशें केदींच घडोवंक ना. हाय कटा आमचे. ह्या सर बलिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवारीत? ह्याच देवान अरण्यांत इजिप्तकारांचे 6 जिन्साची करगा धाडून तांकां क्यास्त लायली. फिलिस्तियानो, धैर्य घेया आनी वीर जाया. नातर जशे हेब्रेव तुमचे गुलाम जाले तशे तुमी तांचे गुलाम जातल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायलीत चलवाले. तांचे मदलो हर एकलो आपापल्या तंबाक पळून गेलो. एक व्हड संहार जालो. इस्रायलितांचे 30,000 पांयदळ सैनीक मेले. देवाची सल्ल्यापेट दुस्मनांचे आधीन जाली आनी एलीचे दोगी पूत होफनी आनी फिनेहास मेले. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमचे हात सोडल्याय आनी आमकां अलजेय घाल्याय. आमच्या पौजाचोवें तूं आतां वसासनाय. आमच्या वैरींक पाडकन आमी फळाफळ गेशे करताय. आमच्या दुस्मनांक आमचे आस्त बदीक जाय तशें लुटूंक सोडताय. श्लोक. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या केबडायांक तुवें आमकां उंडी केल्याय. आमचे भोंवतणींची जनांगा कुळासंक हात दिवन आसूंक लागल्यांत. आमकां पळयतल्या हेर जातींच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिलाय. ती आमकां देखतच तकली हालोवन दोलोवन चलतात. श्लोक. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उठ सर्वेस्परा न्हिदल्याय कित्याक. जागो जा, आमकां सदांकाल सांडून घाली नाका. कित्याक म्हूण तुजे मुखामोळ लिपोवन धरताय. आमचे त्रास आनी तळमळे विसारताय. श्लोक. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, सगळी गाऊया सौम्य घरसिया. Alleluia, सगळी गाऊया सौम्य घरसिया. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभवार्ता परगडतलो आनी सर तरांच्यो पिडाशिडा गुण करतल्यो. Alleluia, सगळी गाऊया सौम्य घरसिया. Alleluia, सगळी गाऊया सौम्य घरसिया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या.
एक दीस एक कोडकार जेजू सरसी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगी नाका. शिदा याजका सरसे वचोन तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइजेन फर्मायलेली काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोस सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शहरांत उक्त्यान चलोवंक जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारीय कुशीचो लोक ताचे सरसी येवनूच आसतलो. देवाचें उतर हें. भक्कणी तुका क्रिस्ता. सांता भक्तांनी सुवार्ता परगट करचें आमी आयकलां. मिशनऱ्यांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी आनी थोड्या पुटी लायकांनी सुवार्ता परगट करचें आमी आयकलां. पूण आयच्या वांजेलांत कोडकारी सुवार्ता परगट करता. कोडाची पिडा लागलेलो, गूण जायना म्हणून जिनीभर करगोन आपणाक शिराप पडला, आपणाक लज बगता, आपूण एकसुरो आनी डिप्रेशनांत पडिल्लो कोडकार जेजू सरसी येवन म्हणटा, तुवें कुशी वेल्यार म्हाका बरो करयेत. आनी ह्या उतरांनी आमकां बगता बोवा पुरबायची गजाल कितें गे म्हळ्यार कालतेपणाचो हो एक पिडेस्त. दुसऱ्यां कडेन होंदोवन, सरेंडर जावन, दुसऱ्यांक समर्पण जावन, सरपडोवन, दिंबी घालून जेजू सरसी आयिल्लो हो कोडकार जेजूक ताची बिरमो दिसता. जेजूक ताका पळोवन तो चड कणवळायेन भरता आनी ताका तो गूण करता. मोगाच्यान ह्या कोडकारांतय साबार बरे गूण आमी पळयले. सरपडचें, दिंबी घालची, ताका ताच्या जिवितांत सरेंडर करचें देवाकच, म्हाका तूं बरो कर म्हणून. आनी अशें हांगासर आमी पळयता जेजूक सुरसुरे बगतात. सुरसुरे म्हळ्यार आनी एक अर्थ बिरमोत, पेटी, कारुणें. ह्या भोगनांनी जेजून ताका बरो केलो. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी जर तर आमकां भोगचें जावं शिराप या आमच्या कुटुंबाक लज वा आमच्या थंय एकसुराय, आमचें थंय डिप्रेशन हें कितें आसा जाल्यार आमी जेजूक आजच आमचें जिवीत सरेंडर करचें, समर्पीत करचें. आमचें उणेपण, आमची दुबळीकाय आनी आमची थोडे फावटी ग्रेस्तकाय हें सकट आमी देवाक सरेंडर केल्यार आमचें तें नवें जिवीत, भलायकी, संतोश, समाधान, एकवट, माया मोग हें सोडूंक साध्य आसा म्हणलें आयच्या वांजेलांत हो कोडकार आमकां दाखोवन दिता. ह्या कोडकारांत आनी एक विशेश गूण कितें गे म्हळ्यार सांत आंतोनीच्या 13 उल्यांत निमाण उलो एक आसा, तो ताणें केलो. कोणाक? पावलां तें सांगून दीत. ह्या कोडकारान ताका पावलें सांगलें. ताका पावलें सांगलें खंयचें? आपणाक बरो केला सोमयान, आपणाक बरो केला म्हणून इतलेंय ताणें प्रचार केलें गी. जेजू म्हणटा ताका मुखार खंयच्याय गांवांक वचूंक जावना म्हणून. कोणाक बरें केलां, कोणाक पावलां तें आमी सांगूंक जाय. आनी ह्या उतरांनी आयच्या दिसा आमी समजून घेवया आनी देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक, ताची सुवार्ता परगट करूंक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणेंत, आमच्या बोवारी, आमच्या वाड्यान ती कृपा देव आमकां दिव म्हणून
आम्ही मागे C26. Kuasundo takkan suhuwan Bapa Tuhan भेटायचा ख्रिस्ताची कुडीन होऊन डोवान डोलो बापा आमका दिमून परता स्वीकार कर बापा होऊन डोवान सर्वेस्परा देवा दिवसा तुका उदारपणान तुवे देणी दिलाय आमका देणी सगळी आमची तुका भेटयता मैपा सांती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत बापाला बैदये तुजो आदार म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानता दुसलें सामण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र दवाक सर्वेस्वर मानून घे बापा तुज्या भुरग्यांची बेठणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावं पाव आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराक उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आणि सुसनाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापान मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सुमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैवान करो देव तो तरी ताणें आपणाक कली केलो आनी कुर्सार आपले रगत व्हरून संवसाराक ताणें शांतीत सोडली देखून सगळे रचने वयर तुकवें ताका उबारलोय आनी तसो पाटलाव करतल्या सस्नीक जिविताचें तारण केलोय तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायताव सर्वेस्पर्तो सर्गानी संसार वरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कसमरण जसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात हे म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पवची तेच परी जवान सतस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसूत आणि सुमेस्त मनुष्य पसूत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात
Pavartaso good purgatorium. सोन्याची तुझे मरण आम्ही कालसिंके पिता तिथले पोटी तू वैभवानीस आम्ही तुझे मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि हो जिविताचो वंडो आणि सडणीची कास तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतला आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्युमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुझे तिसपती, भगवान धर्मदूत, सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगाळ जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून या जिवितांत सुबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान त्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. सुवासो. एकामेका शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सुभागे. समया तुवें म्हज्या पितरांचे म्हाका फोना पुणच्या दारांस म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसू तुझ्या जीवनात संतोषान समल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या कणसां ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या कणसां जिविताचे काण तूं आत्म्याचे पोषण तूं आत्मो आमचो बतय देवीक जिवान तुझे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां जेसू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या कणसां ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या कणसां प्रार्थूया. सर्पदेदारा देवा, या तुझ्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गटाय दिस्त आसाय. ताचे वरवीं आमच्या जिणेची साल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. या आमी कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो सर्पदेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनियात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुका हरे घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव म्हणिता. हर एक म्हज्या सुख संतोसा सोम्या तुजो संगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हर घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव म्हणिता. सगळ्यांची विटणी एजेसच्या देवी कळसा आयची सची सर म्हजी मागणी
कामांनी कष्ट आमच्या पथकांच्या परीक्षणा बसत आणि अंतरीच्या बपय सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सुमेन सरे पसत बग्यांत ओंकार मरयेच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागण्याच्या पोसले हृदय पसत आणि पापसैबान ह्या महिन्यात दाखोवन दिले हृदय पसत हे सर हांव तुका भेटयता सर तुझे पसत एजेसूच्या बोपयत काळजा एजेसूच्या देव काळजा तुझे रास येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या कन्या मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कशी व्हरता सुम्या जेजू तुझ्या बोदेवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या बोबग्यान पाप सैबाक सातू ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण म्हज्या देवा म्हणजे सैबाम हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्कनी नमस्कार करता पड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळय म्हूण जशी बरी रात येयली तुजो बरो दीस दी सैबा म्हजो आत्मा म्हजी कूळ तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजी सर म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या आवडा मना म्हज्या पथकांच्या परगपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपल्या पसत बक्षी म्हणजे सुमेस पथका म्हज्या पथक्याची काकूत कर देवा पवित्रज्ञा दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत वेपणां आमच्या तुजे उपदेश सांबाळो म्हजे कायदे पाडो म्हज्या पथक्याची काकूत कर म्हाका पथक्या बक्षी बवर्तचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा ते एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता तसो देवीक पुत मनीसलो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक पयस भास शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी विसारता कित्याक तूं सस्मीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उडापी केल्या तूं फुटायनाय वा फुटोन पडनाय ह्या बवर्तान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमेन बरोवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचे बुकसाणे आनी हेजे उपरांत सस्मीक सूट सरतली म्हूण हांव बरोवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला ह्या बरोवशान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसो म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं तो आपणीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजांत सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव पर्याक आनी सर्व संप्रासर मोग फावो जाल्या देवा हांवें मान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुकयतली म्हूण ती निसेव करता आमेन सुमेच्या बुडव्यान मरीक बरी खबर हाडली आनी पवित्र वरवीं ती करपेस जाली मान मरिये कृपेन बरले सुमेचे जे संगाता आसते आमी तर सदैव आनी सदैव फॉल्च कशेचे जेसू भगवंती मरिये देवाच मये मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपले सुमेची साकन तुज्या सत्य प्रमाणे म्हजे तें जावं मान मरिये कृपेन बरले सुमेचे जे संगाता आसते आमी तर सदैव आनी सदैव फॉल्च कशेचे जेसू भगवंती मरिये देवाच मये मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो मान मरिये कृपेन बरले सुमचे जे संगाता आसते आमी तर सदैव आनी सदैव फॉल्च कशेचे जेसू भगवंती मरिये देवाच मये मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती देवाची माया बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थना येसू बरी खबर दिले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतलें आनी जाण जाल्या ताच्या कश्टांनी कुसा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी फावोशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेले आवडे आमचे रत्न्या सर्गीसेन म्हाका दिला तुझे तबेन म्हजे मोत सोडाय म्हाका रात सांबाळा नसलय आमेन. शुभले वचचे मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो बाबा आनी पवित्रत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चलयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्या आमचो भाग्य अतिरेक परत जागृत करूं. तुझी कृपा आमकां तक्क नासतना स्वार्थेची बी पोषण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आजच आमच्या खंडीत बरवशान मनशा कोणान सगळे सृश्टेते ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नासतली तुझी महिमा ससनाक परसळटली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गीच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वेक आमच्या सुडोंदराचो आनंद आनी समाधान पसारूं. ससनाक आशिर्वाद विसरल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी मोगलाप जावं. मुगाळ पुत्राचो वेळ ओंकार मोली आशिर्वाद देव आमकां. भगिनी कसोचे करुये निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.